आजची टॉपिक जावन आसा कित्याक देवाचें उतर सत. व्हडल्यान तुलो व्हडलो प्रश्न लोकां मनां आहा तो. देव आमगेले मागण्या जाबाब दितलो काय? पयर एक हॉस्पिटलांत गेल्लो, लंग्सां उदो जाला. प्रश्न, हे त्रासांतूं हांव भायर सरतलो, देव मिलाग्री दितो काय? देवा खबर आहा हांव सोंसरो आहा, मुगे गरजे तो पावतलो. जेनेसीस 1:26 बायबल सांगता देवान तुका आपल्यागेले इमॅजिन केलो. हेच मतलब देव तुजो चड मोग करता. जेनेसीस 1:28 देवान तांकां बेसावान बोल्लें आनी तांकां सांगलें चडत वाडत आसात. मोना गोठ दवर, देव तुजो चड मोग करता आनी तेणें तुका संवसारांत धाडला बेसावान बरोंक. कोण थँक्यू जीजस म्हणत. आनी जेन्ना तूं पातकान सांडलोलो, देवान आपल्या एकल्याच पुता गेल्या रोगता उदेशी तुका विंगतो घेतलो. मोना क्लियर दवर, केसलो तुज डावट आहा जाल्यार देव तुजो मोग कोना, तुगे आदारा पावपाना. तें सगलें काण कचऱ्यात दोबे उडय आनी मोना क्लियर दवर, देवान तुका संवसारांत धाडला बेसावान बरोंक सगलें पावत. जॉन 3:16-18 तुज्यान चोवपा जाता. आनी एक प्रश्न, देवान जायते बासावणी दिले पवित्र पुस्तकांत. खरेंच म्हज्यान हे बासावणेचे तेंको घेवपा जाता? कॅन आय बिलीव गॉड्स वर्ड? व्हडलो प्रश्न. लूक 1:37 सांगता, देव सांगता ऑल थिंग्स आर पॉसिबल. हेच मतलब देव तुका सांगता कितें तूं इम्पॉसिबल आहा तें मोको मागल्या म्हज्यान तें पॉसिबल करूं जाता. व्हडलो प्रश्न मनांत आनी डावट. खरेंच म्हज्यान इम्पॉसिबल वस्तू मुगे जिवितांत जावपा ना ते हांवें मागो जाता. एक बांगलो म्हाका हिंग जायो गोंया, एक बांगलो म्हाका UK जावो, एक बांगलो म्हाका US जावो. 3 बांगलो चड म्हारग इशे आनी मुगे गरीबसाणे प्रमाणे आनी मुगे जॉबा प्रमाणे म्हाका दीस ना जाता म्हण देवान सांगलें म्हाका म्हज्यान मागो जाता. हे होणापणा, हे कॅन्सर स्प्रेड जाला, डॉक्टरान सांगलां थोडे दीस जाता म्हज्यान सोतमानो जाता, म्हाका पेकोवणी मेळटली म्हूण. व्हडल्यान तुलो व्हडलो प्रश्न. पयलो पॉयंट तुवें जाण जावपा जाय क्लियरली. देवान तुका 6,000 मायज बासावणी दिले पवित्र पुस्तकांत. ते सगळे बासावणी तुका मेळटात आनी तूं गेले उचारपाक आनी घेवपाक जेजूच्याच नांवान. आर्गां जेजू दोग-तीग जाणांचा तुवें जेजू मानून घेयला. पॉयंट 2, सो हांव तो जेजू क्रिस्ता सोवे आहा, म्हज्यान इम्पॉसिबल आहा तें सोत मानूं जाता, मुगे लायफान पॉसिबल जातलें म्हूण. व्हडलो प्रश्न. आनी जेन्ना तूं चड होणा आसता, चड व्हडलो प्रश्न तुज्यान देवाचेर कित्याक तेंको घेवपा जाता तेगे उतराचेर. पयलो पॉयंट जावन आसा जेनेसीस 1:1 कित्याक तेणें सगळे वस्तू रचल्यात. स्वर्ग आनी संवसार रचिला ना तेणें तुका रचिला, तुगे फुडार रचिला, तुगे भुरग्यांगे फुडार रचिला. शेवट नासतना तेणें सगळें रचिला. तो सगळें जाणा, तेक लागून तो सांगता तें जातलें कित्याक तेणें तें रचिला. तुगे फुडार 10 वर्सां मुखार, 100 वर्सां मुखार तुगे भुरग्यांलो, तेंगे भुरग्यांलो शेवट नासतना सगळी वस्तू तेणें रचल्यात. तेका लागून तो क्लियरली जाणा कितें जाता तें. तेका लागून तेणें बासावणी दिल्यात. आर्गां जेजू जेनेसीस 2:1 सांगता तेणें स्वर्ग आनी दोलबार आनी संवसार आनी सगळे मनशा कडेन झाडां सुकणीं शेवण सगळें तेणें रचिलें. साम्स 40:28 तो रचणार आनी तेणें संवसार रचिला शेवटा पर्यंत. हो संवसार कितको आसतलो, केसो मनीस येतले, केसो कन्स्ट्रक्शन जातली, तेंगे भुरगीं कोण आसतलीं, ती हुंयच्याटी वयतली. संवसार शेवट आसा पुरान सगळे वस्तू तेणें रचल्या आनी तो जाणा. हेच मतलब तो कितें सांगता तें सत. आर्गां जेजू आयझॅक 46:10 चोय तो म्हणटा हांव स्थापता म्हळ्यार शुअरली तुका सांगता हांव शेवट जाणा सुरवातेक. कित्याक शेवट हांवें रचिला. तुगे सगळो शेवट देवान रचून दवरला. जैतिवंत वाटेन मिलाग्रे ओजापां बेसावां जेजू क्रिस्ता सवें सगळें तुका रचून तयार दवरला. हेच मतलब देवान तो कितें सांगलें सगळें पावत. दुबावपाक गरज ना. एक एग्जाम्पल घेयल्यार एक तो कंपनीन एक मोटर केला, ते इंजिनियराक वचोन तुज्यान सांगूंक जायना चोय इंजिनियर तूं हें मोटर केला
आनी सगळें कितको चलत तें तुवें केलां म्हळ्यार म्हाका दिसता ब्रेक मारल्यार एक्सेलरेटर चलतलो स्टियरींग व्हील रायट हँड कोण आयल्यार लेफ्ट वयता मोटर हे भाशेन केन्ना मोडटलो तो मॅन्युफॅक्चरर तो इंजिनियर त्यान तें मोटर केलां डिझायन केलां आनी तूं हे सिली क्वेश्चन्स तेका केन्ना विचारपना कित्याक तेन तें मोटर रेडी केलां आनी तूं सिली क्वेश्चन देवाक विचारलो देवा तुगे उतर सोत तूं विचारतलो असो प्रश्न तुगे दुबाव येतलो मना देवागे उतर सोत फोट तें केन्ना तूं तें मागीर चिंतपना कित्याक देवानूय सगळो तुगे फुडार तयार केला 100% देवागे उतर सत हेच मतलब तुज्या देवागे उतराचे तेंको घेवपा जाता सगळे पावट देव भाकणारां सांगता आनी ते सांगताय हेच मतलब ते बाकीदान कितें सांगिल्लें तें तो जर जालें हेच मतलब देव जाणा कितें जावपा तें फुडाराक 2600 बाकीत आहाय प्रोफेसीस पवित्र पुस्तकां देव आपल्यागे पवित्र मनशां सांगता हेच मतलब देव जाणा कित्याक तेणें तें रचिलां हेच मतलब देव तो कितें सांगता तूं बेसांवान बतलो सगळीं आब्रामागे बेसांव तुगेली जेजूच्या गायन तूं पेकतलो जेजूगे रोगो तुगे पातको 100% देवागे उतर सोत कित्याक तेणें तें रचिलां आर्गां जेजू एक तिसरो पॉयंट घेया कित्याक आमी देवागे उतराचे तेंको घेवपाचा एक मोटर मोडलां तूं तें मोटर घेवन ते कंपनी वयता ती कंपनी केन्ना मोडपाना आमकां हें मोटर रिपेर करूं जायना हे भाशेन केन्ना मोडपाना आनी तुवें तें मानून घेवपाना तूं शुअर जाणा ते कंपनीको तें मोटर रिपेर करूं जाता कित्याक तेमी तें मोटर तयार केलां हें स्वत मानता तूं तुगे कूड कोण तयार केल्या तुगे धंदो कोण तयार केल्या तुगे भुरग्यां कोण केलें सो हेच मतलब केसली तो प्रॉब्लम येयली तुगे कुडीन केसलें दुयेंस येयलें कुडीन तूं कितें आसत मना देवान तें रिपेर करूं जाता म्हूण आर्गां जेजू तेण तो ही कूड रचिला 100% तेज्यान ती कूड रिपेर करूं जाता तेण तो सांगिलां जेजूच्या गायनी तूं पेकलो तूं कित्याक दुबावता तूं पेकपाना म्हणून तेणें जेजूच्या गाया उद्देशी तुगेली पेखोवणी तयार केला कित्याक तो रोचणार तेण तो सांगला पेकोन म्हळ्यार पेकतलेच तूं कितें जाता म्हण जातलोच कित्याक तेण तो सगलो फुडार शेवट आसो तयार करून दवरला सगळे मांडावळी तेण केले पेखोवणी दिवपाचे बेसांव दिवपाचें आनी तो एकलोच रोचना हेच मतलब देवान तो सांगिलां तें उतर तेगे जातलेंच तूं सतमान कोण पात वयर थँक्यू जीजस कोलोशियन्स 1:16 चोय विजिबल वस्तू दिसती पडटाय ते दिसती पडनाय ते वस्तू देखून तो रिपेर करतलो कित्याक तेणें ते ऑलरेडी रोचल्या जेजू क्रिस्ता सोवें गव्हर्नमेंट देखून तेजें रिपेर करूं जाता हेच मतलब तुगे कोण गव्हर्नमेंटूक लायक जाना मिनिस्टर लायक जाना पंचायत मेंबर लायक जाना तुज्यान तो चेंज करूं जाता जेजूच्या नांवान कितें रिपेर कर कित्याक देवान तें ऑलरेडी रोचून तयार दवरला तो जाणा कित्याक तेणें रोचिलां हेच मतलब तेगे उतर सोत कोण महिमा देवाक बोड मारत आनी एक पॉयंट घे आमी कित्याक तुज्यान सोतमान जाता देवागे उतर सोत एक मोटर तो मोडलें आनी तेमी सांगिल्लें चोय हेज क्लच प्लेट मरे सारके गेले रिपेर करूं जायना सो तूं कितें म्हणटो तेका ते जाल्यार मोटर भायर उडयत म्हणटलो तो म्हणटो मोटर तुमगे कंपनीलें तुमगे कंपनीन एकू क्लच प्लेट केलें ना ओ एकू इंजीन केलें ना जायत इंजीन कोण तुगे स्टोरूम आहाय सो हें तो रिपेर जायना मोटर तेच मतलब तुज्यान ते वस्तू रिप्लेस करून न्यू वस्तू घालून जाताय शुअर कित्याक तेमी तें तयार केलां मोटर तेका शुअर ते स्टोरूमांत जाय ते क्लच प्लेट्स जाय ते इंजिनां आनी जाय ते सो पार्ट्स तेकोले न्यू रेडी आहाय तेका ते रिपेर करूं जायना रिप्लेस करूं जाता आनी न्यू घालून जाताय आनी तूं सोर पळयता देवा कडेन कित्याक दुबावतलो जेन्ना तुगे हार्ट सारकें काबार जालां वाल सगळे पेड्या जाले रिपेर जायना दोतोरान सांगिलां चोय तुगे फायनल स्टेज तुगे कॅन्सरान हे सगळे गायदोळ हायले फायनल स्टेज हें रिपेर जायना तुज्यान कित्याक हे रोचणार देवा कडेन न्यू वस्तू मागूंक जायना कित्याक तूं बाबा जेजूसाक न्यू हार्ट न्यू लंग्स new kidneys new muscle thank you Jesus कित्याक तो रोचणार तुका धंदो आहा तो पेड्या जाला आनी काबार जाला तूं फायनान्शियल आर्टी सारको बुडोन काबार जाला जेजू सांग न्यू धंदो न्यू फायनान्स आर्गन जेजू कितें जाल तुगे लायफान खंयची स्टेजी आहा तूं खंयच होणा
केसले होण आसूं खंयचे होण आसूं कितले डीप आसूं जेजू मेल्यांतलो जीव जालो होणातूं भायर सरलो हेच मतलब 100% तुज्यान देवागे उतर स्वत मानून घेवपाक जाता तेजे तेंको घेवपाक जाता देवागे उतर जें म्हणटा तें तुगे लायफान जातलेंच कित्याक देव रोचणार आर्गान जेजूक Isaiah 43:19 चोय Behold, I'll make a new thing in your life. देव न्यू करपाचो काल एकल्यान फकत जायना बेडाच्या की तुज्या न्यू कारिझमाक न्यू हार्ट मुसांग न्यू मसल्स माथ्यारे मातशें हांव चलपाना हांव सुरसुरीत चलतलो न्यू बोन्स न्यू फ्लुइड्स न्यू ब्लड आर्गान जेजू कित्याक तो रोचणार लेमेंटेशन 2:22-23 म्हणटा His mercies are new every morning. तेगेली काकलोट आनी मोव सदांच एक कुड्डो मनीस झोलमासो कुड्डो तो जेजू बोले येयलो जेजून सांगिल्लें तुगे दोळ्यां प्रॉब्लम मरे रिपेर करया आज दवरलो मागणी केलें दिसती पडटा तो म्हणटा दिसती पडना जेजून तेगे दोळ उक्ती चलो अरे तुगे दोळांनी कितें कोण रिपेर करता दोळो ना मरे थिंगा तुका मातयेर रोयचलो मरे जेजून म्हळें तें जालें माती जायत्या खाटू आनी ती मात कालोयल्यान न्यू दोळ केलो आनी तेगे दोळ्या सॉकेटांक आयलो इजी सोर पोतेता देवा कित्याक तो रोचणार कितें न्यू जाय तुगे कुडी भितर कितें न्यू जाय तुगे दोन्याक कितें न्यू जाय तुगे फॅमिली लायफ माग कित्याक तो रोचणार तेणें ऑलरेडी तें तयार केलां 5th पॉयंट चोया कित्याक तुज्यान देवागे उतर स्वत मानून घेवपाक जाता तूं म्हणटलो अरे हे जेजू हांवें पयलो तो मानून गेलोलो बरें जावपाचें म्हळ्यार आतां मरे चड पयस पावलां चड पातकां मातशें बुडोलां तेका लागोन हे देवा बली येवपाक म्हाका वाट चुकतली आनी मेळपाना मस्ता तुवें जाण जावपा जाय तूं गे गोर तो मडगांव आहा आनी तूं चुकोन म्हणटा कोंकोली पावलो थिंगा जायतो मनीस आहाय पुलीस आहाय अधिकार आहा तुका वाट दाखोवपाक थिंगसो बस आहाय मोटरसायकल आहा रिक्षा जाय तुका पत्त मडगांव येवपाक क्विकली सो तुगे तो वाट चुकोले आनी चड पयस आहा तुका दिसता 100% तुज्यान येवपाक जाता तूं कोणी चुकोन माजोर्दा पावल जाता पेंजीम पावल जाता आनी खूंय पावल जातलो 100% थिंगा गव्हर्मेंटान अधिकार दवरले तुका वाट दाखोवपाक आनी थिंगा ट्रान्सपोर्ट आहा मोटरसायकल आहा टॅक्सी जाय ते फास्ट येवपाक जाता तुगेलें मडगांव घरा कडेन तूं म्हणटलो तें बरें आहा म्हळ्यार हांव चड चुकलो हांव मर्डरर हांव एक रेपिस्ट हांव चड पयस पावलां जेजू तेका लागून म्हज्यान येवपा जायना जेजू बोले आनी मुगेले मिलाग्री घेवन वचोंक जायना देवागे उतराचेर म्हाका तेंको घेवपाक मेळना तुवें जाण जावपा जाय तूं UK देखो आहल्यार UK गव्हर्मेंटाचे अधिकार आहाय तुका रस्तो दाखोवपाक इंडिया पाव आनी मडगांव पाव ते भाशेन तेमी फास्ट प्लेन दवरलें सुरसुरीत तुका जाय जाल्यार सांडलो जाल्यार घरा येवंक UK आसत अमेरिका आसत ऑस्ट्रेलिया आसत खूंय आसत सगळे अधिकार तुका रस्ते दाखयतात पत्त मडगांव येवपाक इतू पयस आसतना तूं वचकोन मनशांक गेले उतर सोद मानता परतून घरा येवपाक आनी पावरफूल देवागे उतर सोद मानता देव तूं तेंका जाणवाय दिता देवानूय व्हरती काम तूं जेजू बोलेसो चड पयस आसा जाल्यार तुका हाडूंक TV ओदेशी जायते प्रोग्राम दवरले तुका बोट दाखोवपाक जेजू जावन आसा ती वाट म्हूण केसले मिलाग्र जाय जेजू क्रिस्ताचो तुका मेळटात प्रेयर मिटिंग्स दवरल्यात इंटरनेटाचेर गेल्यार तुका जेजू खबर मेळटा खूंय वचून तुका कंटिन्यूअस जेजू खबर मेळटा सो देवान आपल्या गेले मनीस दवरले तुका वाट दाखोवपाक तितलें न्हू तुका तो फास्ट पे कोणी जाय आनी हे होणा तूं भायर सावन फास्ट मिलाग्र जाय देवानूय आपल्या गेल्या सुपर फास्ट जेट तुका दवरला त्या जेटाचें नांव जावन आसा जेजू गेली मोलादी सॅक्रिफीस कितू फास्ट येवपा कितू होणा पडला कितू पयसा कितू सांडलो आहा तूं तुज्यान इमिजिएटली मिलाग्री व्हरोन जाताय कित्याक जेजून ते आपल्यागे मोलादीक रोगता उदेशी सगळीं तुगे पातकां बगसून तुका पवित्र आत्मो तयार करून दवरला केसो मिलाग्र जाय ते प्रेसान दवरोन जाताय आर्गां जेजू आनी एक पॉयंट घे आमी देवागे उतराचेर कित्याक आमी सत्व मानून घेवपाक जाता तूं गोळी मोडीत मग एकदां चड जाली हांव आतां ICU आहा देवागे उतर सोत म्हळ्यार तें म्हाका मेळपाना आतां कित्याक चड लेट डॉक्टरान सांगिलां 1 दीस उरला तूं मोत्तलो तुवें सदां उगडास दवरून जावो
जेन्ना तुका केसली मिलाग्र जाय आनी तूं लास्ट मोमेंट आहा, इट इज नेवर टू लेट फॉर गॉड. एकलो क्रिमिनल आसलोलो आनी जेजू कुर्सार खेळायता त्याच सायडीन तो आसलोलो आनी त्या कुर्सार खेळायला आनी तो म्हणटा म्हगे लायफ काबार. आनी तें जेजू चोयलो, सोर्गीचो देव हिंगा म्हजे सायडीन उमकळटा म्हळ्यार म्हगे पातकां चड व्हडली. तें जेजू सांगलें, जेजू तूं म्हजो उगडास करतलो जेन्ना तूं तुगे राजवट येता. जेजू कितें सांगो तेका, टू लेट म्हणटा. जेजू कोरेंच कोरें जुरामेंतान तुका सांगता, आज तूं म्हजे बरोबर सोर्गी राजा आसतलोच. इट इज नेवर टू लेट फॉर गॉड. कितलो पयस आसो आनी केसली पातकां जेजूगे रोगो सोगलीं तुजे पातकां इमिजिएटली इन्स्टंटली तुका मिरेकल मेळटा. आर्गान जेजूक लूक 23:42 तुज्यान चोवपा जाता. लूक 5:24 चोय. एक आर जालो मनीस आसता, तोय म्हणटा चड लेट आनी तो घरा कडेन आसा. मागीर तेका फ्रेंड्स हाडटा तेका जेजू बोले, एक लायफ काबार चोय या जेजूको कितें जातलें. आनी ते जेजू बोले ते वयताय. जेजू तेका सांगना इज टू लेट म्हूण, तूं आतां मरपाचो आहा म्हणजे थोडे दीस उरले तुगे मरपाचें, 1-2 तितून भितर सयसो. जेजू त्या पांगड्या मनशाचा उठ तुगे भिशाण घेता चोळला आनी तो उठता आनी भिशाण घेता आनी वयता. देवा बोले तुगे केसले प्रॉब्लम्स आसला, इज नेवर टू लेट. Only you have to come to Jesus. Romans 10:9 कितें सांगता तुका, सॅल्वेशन इतू सिंपल. देवान तें रोचिलां, देवान ती मांडावळी केल्या. हेच मतलब देव सांगो तें सोत. तूं तुगे ओंटांनी उचारचें काळजांचो सोतमांची जेजूक देवान मेल्यांतलो जिवा केला, तुगेलो आत्मो साल्वार जाता. इतू सिंपल तुका कोण दवरला. एक सिंपल लायन जेन्ना तूं म्हणटा तूं साल्वार जातलोच, कित्याक देवान तें साल्वार रोचिलां. देवान तो सांगला, इट इज 100% ट्रू. एक लास्ट पॉइंट, तूं म्हणटलो इतुलो लाखांनी कोट्यांनी लोक आहा संवसार आनी देवा हे सगळे लोकांगे जैतिवन जिवीत चलोवपाक सगळे पाटी चड कश्ट लागतले. कितू जाणां मग चोयता तो बाराबरी लाखान कोट्यान लोकां तेंगे जिवीत चोवपाक तेंगे भुरग्यांले आनी सगळे तेंगे दोन सगळे एक मनशागे 100 प्रॉब्लम जाय. ते प्रॉब्लम चोय तितूंतल्यान भायर काडूं इतू लोकांगे जिवीत बाराबो कितको चोयता देव. देवाको जातो काय? तेका लागून म्हाका सांगता देव मुगे आदार पावपाना. ह्यो एक व्हडलो प्रश्न येता. तुवें जाण जावपा जाय हिब्रू 1:3 मिलियन्स एंड मिलियन्स ऑफ नोखेत्रां आहाय आनी ती फिरता एट द स्पीड ऑफ. तितले न्हू ती कितू ओजनाची. बायबल सांगता देव हे सगळीं नोखेत्रां सांबाळटा आनी घोडायता आपल्यागे उतरां उदेशी. इतू जोडे प्रितूम आनी हे जोड प्रितूम तो चलयता. तुका दिसता तुगे लायफ तेज्या व्हडलें आनी जड म्हणून. तुगे लायफ आनी तुगे लायफा वचोन किरकोळ इतू सिस्टमॅटिकली तूं प्रितूम चलता. तुगे कॉम्प्लिकेटेड लायफ तुका दिसता देवा चड कठीण. पवित्र पुस्तक 58 टायम्स माय सांगता ही इज ऑल मायटी. साम्स 139:23 सांगता तो सगळे जाणाय तुगे भितर. कित तूं उलोयस न्ही म्हूण तो जाणा तूं कितें उलयता तो. ही इज ओमनिसेंट. साम्स 139:7 सांगता तो ओमनी प्रेझेंट. तो सगळे सुवातेर सगळे वेळा आजीर आहा. तो तुगे पास्ट आहा, तो तुगे प्रेझेंट आहा, तो तुगे फुडार आहा. तो अल्फा आनी ओमेगा. हेच मतलब तेज्यान तुका इजिली सांबाळपा जाता. तो आख्खी जोड प्रितूम चोयत न्हू, जी प्रितूम वाडोता तो तुमकां सगळें चोयता. कित्याक आख्खो प्रितूम आनी आख्खो मनशा कुळान संवसार तेजे भितर जियेता. तूं जेजू भायर ना, तूं जेजू भितर आहा. तूं जेजूगे सोंपके आहा आनी देव अल्फा आनी ओमेगा तेका सगळें कोणा तुगे पास्ट प्रेझेंट फ्युचर. तेका लागून तेज्यान तें इजिली कंट्रोल करूं जाता. कित्याक तेणें तें ऑलरेडी रोचलां. आर्गान जेजू फकत तुवें येवपा जाय जेजू क्रिस्ता सवय. दोग-तीग जाणां सांग प्लीज कम टू जीसस. Acts 17:28 वी लिव एंड मूव एंड हॅव अ बीइंग इन हिम. तेका लागून देवा गेलें उतर सोत. कित्याक तेणें तें ऑलरेडी रोचिलां. कोण हात वयर काडून थँक्यू जीसस म्हळ्यार सगळीं उबी रावया आमी. दोगांय UK सेटल जालें आनी आमगेलो ब्रदरूय वचपा आनी तेगे चेड्याक एक जॉब मेळ्ळें आनी तेज्या बरो जॉब जालो तेका. आनी तो दुसरे कडेन एप्लाय केलें तेणें एअरपोर्टाचेर. त्या एअरपोर्टाचेर ताका सांगिल्लें तुवें 2 दीस आमकां येवन दाखोवपा पडटलें कितें जाता तें तुका जॉब.
आनी ते एक दीस ताणें काम केलो आनी दुसऱ्याक सांगिल्लें तूं आनी दाखोवपा नाका आयज सावन जॉयन जा म्हूण. काल तो इंटरसेसरी प्रेयर आयलो थर्सडे आनी थर्सडे घराक वयतकूच एक फोन येयलो इमिजिएटली तेगे चेड्या सांगिल्लें जॉयन जा म्हूण दुसऱ्या दिसा. टेस्टिमनीच्या ओल्डी सारकी गोंयांत कोणा जालो ना ती सोली 50 वर्सां जालीं आमकां कोर्ट केस आसली. वसोन लोटोन ती हायकोर्टा पावली. कोमी तांत्या रॉणिंग ना ते रोणे पडटी 7 वर्सां. आनी हांव ब्रादर येता ब्रादर चोर अशें जाता भिनाका ते तुमगेलेंच जातोलें भिनाका तो म्हणजे सांग दितालो मातशें वयर काडटालो आमकां. पोस्टपोन देवा उपरांत तो जुईज करता म्हळ्यार हांव न्हू फस्ट फायल काडली दुसऱ्या जुईजा पडली. तेणें बाबा 3 दिसां मदें ती फायल शिकोवन आमची फावरा दिली आनी तेंच न्हू पेपराचेर येयलां 50 वर्सांची कोर्ट केस जिखली म्हणून. हांव ब्रादराक देव बरें करूं म्हणटा सेंची खबर देव बरें करूं म्हणटा. तेणें जाय तेन्ना हांव म्हाका फर्स्ट दिलो म्हाका जायना जाल्यार सारको तकलोली. Well, I want to thank Lord Jesus for giving me the grace to successfully clear my marine engineering exams. I'm a 4th engineer now by God's grace. And I would like to thank my family also for praying so hard and also brother for praying so hard. धा 11 वर्स जालीं काजार जाल्यार आनी तेगे भुरगीं आसना 4 मिटिंगी 4थीत गेली ही 5वी 2 मिटिंगी आम तेका प्रे केला आनी तेगे 3rd मिटींग तेणें सांगिल्लें आमकां तेगेली बाय प्रेग्नंट आहा हांवें चलो तेका चड लेट जाली 10 वर्सां एकदम बरें तो ट्विन्स मेळ्ळ्यात. तो हांसो लागलो म्हणून लागलो ट्विन्स मेळ्ळ्यार बरें जातली आनी डॉक्टरान सांगिल्लें ट्विन्स न्हय ही चोक जाय. संवसारा सगळे एक येयला एक फ्री मेळटा देवान एक येयला 3 फ्री दिली. हांवें एक दीस सांगलें तूं देवाडे विश्वास दर तुका सगळी प्रॉब्लेम सॉल्व जाता म्हणून आनी मागता देवान म्हणजे आयकलें म्हणून. 4 वर्सां जालीं तेगे एक शेजारी ताका खूब तेंचेर केश्यो घातल्यो घराचेर गॅरेजीचेर आनी एक जागा आसता त्या जाग्याचेर दिश्ट्या पडल्या सावन दुश्मना भशेन चलताले आनी देवा हांवें सांगलें देवा इतली ते दुश्मन जाल्यार तांकां एक दीस तूं मित्र करून दाखयतलो म्हणून. देवान म्हजी मागणी आयकलें सगळी तेंच्यो केश्यो बंद केल्यो आनी हांवें मागलें तेंच जालें जेजू तांकां दुश्मन आसा ते मित्र जा म्हणलें ते मित्र जाले म्हणून आर्गां हांवें जायते देवाक मागून म्हाका देवान भायर व्हरून म्हाका बरी सिरीज फावूंक जावन 2 वर्सां करून बऱ्या भशेन येयल्या म्हणून हांव जेजू कारकार दिता. हांव फाल्यां कुयट वयता आनी जेजू पयलीं आर्ग दिता म्हाका सगळे वाटेन बेसांवान भरलो म्हणून जेजून आनी सगळे वचून म्हाका उंच काडीत आसा म्हणून जें हांव मागता तेज्यान डबल म्हाका जेजून दिलें. आनी म्हाज्या भाव भयणाकूय सांगता कोणी बॅप्टिजम घेतलें ना तेमी बॅप्टिजम घे आनी जीव सारवा करत. थँक्यू जिजस.